पेडणेच्या मुद्रा प्रतिष्ठानान धरगळच्या स्वयंसेवक गटा खातीर कपड्याच्यो पिशव्यो करपाची कार्यशाळा आयोजीत केल्ली। प्लास्टिकांचो वापर कमी करतले जाल्यार सदांच्या जिणेंत हेर वस्तूंचो वापर आमकां करप गरजेचो आसा आनी लोकांनी हेच मनान धरून मुखार वचपाक जाय अशें प्रतिष्ठानाचें मत आसा। आर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। प्रतिष्ठान ही संस्था एक सेवाभावी संस्था ट्रस्ट आसा आनी तो ट्रस्ट एक म्हणजे शिक्षण, दुसरे म्हणजे पर्यावरण, तिसरे म्हणजे वुमन एम्पावरमेंट, चौथे कला संस्कृती आणि हेरिटेज आणि सगळ्यात महत्त्वाचा चौथा विषय म्हणजे हेल्थ आणि हायजीन अशा 5 विशयांनी काम करता। तातूंत पर्यावरण ह्या विशयान भितर आमी प्लास्टिका पासून जे कितें पर्यावरणाचो ऱ्हास जाता तेचेर आमी काम करता। ते करता आसतना पर्यावरण कशें वाचोवपाक जाय, प्लास्टिका पासून जाणारे त्रास, पर्यावरणाचेर त्याचे जाणारो इफेक्ट हेचेर आमी इंटरेक्टीव टॉक घेता, सगळ्या लोकांक त्याच्या त्रासांचें सांगता आणि ताका पर्याय म्हणून आमी कापडी पिशव्यो शिवपाचे एक आमी पण केल्लो आसा। आणि हे करता आसतना आमचें जे विजन आसा ते 1 लाख कापडी पिशव्यो शिवून घेवपाच्यो आसा आणि हे सगळे आमी फोंडा तालुक्यान भितर काणकोण तालुका, तिसरो केपें तालुका आणि पेडणे अशे 5 तालुक्यांनी हे काम सुरू केल्लें आसा। विलेज ऑर्गनायझेशन आणि पंचायत यांच्या मार्फत हे काम ह्या सगळ्या महिलां कडल्यान करून घेता आणि ते सगळे करता आसतना त्या महिलांक मोबदलो मेळटा, त्या महिलांक एम्पावरमेंट जाता। सो एनवायरमेंटाचें प्रोटेक्शन करपा खातीर बायलांक एम्प्लॉयमेंट दिवप आणि तांकां एम्पावरमेंट दिवप हो एक मुद्दो घेवन आमी फुडें गेल्या आणि हाका आमकां सगळे कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा। सगळ्या कडेन इतकीच विनंती आसा, आतां गणेश चतुर्थीचो उत्सव आसा, त्या उत्सवान भितर प्लास्टिकीचो वापर कमीत कमी करचो आणि कापडी पिशव्यो शॉपिंगाक आपले खरेदीक वतना कापडी पिशव्यो वापरच्यो अशें तुमचे सगळ्या कडेन मागता। आमी ब्लड डोनेट करून कोणाक तरी एकाक जीवदान मेळचें तेन्ना आमी अपेक्षा करतात की आमकां तातूंतल्यान कितें तरी मेळपाक जाय म्हणून ना। निसर्ग आमकां हवा दिता, पाणी दिता, अन्न दिला, भूंय दिला। निसर्गान केन्ना विचार केला की आमी निसर्गाक कितले पयशे दितात म्हणून? आमी निसर्गाक आज पर्यंत कांयच दिनात, पूण निसर्ग आमीच निसर्गाक कांयच दिनासतना इतल्यो गोश्टी निसर्गाक दिला। सो म्हजी एकूच तुमकां विनंती आसा, ह्या भावनेन जेन्ना तुमी कपडो ह्या खातीर दितात, डोनेट करात। जेन्ना आमी डोनेट करता, जेन्ना आमी देवळांत वचून देवा कडेन फंड पेटीन पयशे घालतात, ते डोनेशन आसता, तातूंतल्यान अपेक्षा आमी कांयच करना। सो त्या दृश्टीन जर काम करत न्ही, तुमकांय काम करपाक उमेद जातली आणि आपूण समाजा खातीर प्लास्टीक मुक्त गोंया खातीर आमी कितें तरी करता ह्या भावनेन जेन्ना तुमी काम करतली तेन्ना तुमी आमी आमचे कितले कपडे दिले हो विचार करनासतना तातूंत सहभागी जातली।